तुम्ही फुडें जी कितें आसा ती भुरगीं सगळी देशाची म्हणून आमी कितें केलां की भुरग्यांक आपोवप आनी भुरग्यांक सांगप म्हणजे तुम्ही आमकां जर प्लास्टीक पिशव्यो पातळ बी काळ्यो पिशव्यो कमी केल्यो बाबाक आईक सांगून जाल्यार आमी जिखले. आनी हांगा गोवा ट्युरिस्ट पॉयंट जाल्ल्या कारणान ट्युरिस्ट भरपूर येता आनी बेस्ट पयशे खर्च करता ते गोंया खातीर पूण प्लास्टीक हें तें सगळें उडयता. तुमी कितें करता वेफराचे पाकिटां खाता मगो खाता काय ना हय काय ना गो वेफराची पाकिटां म्हणजे कचरो जालो. आमी कितें म्हणटा तुमकां खावं नाका म्हणिना पूण कितें करा आतां जर वेफराचें पाकीट जर आसा जाल्यार मोठें पाकीट घेया घरा कडेन बसून सगळीं जाणां एकी कडेन खाया. बारीक बारीक जितली वस्तू घेवप बारीक पाकिटां करप म्हणजे कचरो करप. तुम्ही दुधाचे पिशव्यो आसा पळय दुधाचे पिशव्यो कितें करता कोणशे कापता घरा कडेन हो कोणसो घरा कडेन पडलो अशे कोट्यांनी कोणशे पडल्या जमनीन गेले तर जमनीची नापीक जाली. आमी आतां कितें केलां दुधाचे पिशव्यो एकठांय केला. तुमच्या शाळेन करता ना आमी हांगासरल्या आमच्या शाळेन दिवचलच्या दुधाचे पिशव्यो भुरग्यांक सांगल्या एकठांय करा आनी तुमचे 15-15 दिसांनी हाडा थंय घाला आनी त्यो आमी खंय पिसुल्ल्या रिसायकल करता. वेस्ट मॅनेजमेंट ॲक्टिव्हिटी तांकां एक लेसनूय आसा एक तर वेस्ट मॅनेज कसो करप आनी वेस्ट कसो तयार जाता आनी आपूण जाता तितलो कमी वेस्ट कसो करप. मागीर तो वेस्ट मॅनेज कशें करतात. आतां ह्या प्लांटान तुमी वेस्ट मॅनेज करतात म्हणजे तरेतरेचे वेस्ट हांगा येता ते तुमी कशें सेग्रिगेट करतात त्याच्या बद्दल शिकपाक म्हणून आमी भुरग्यांक घेवन येता म्हणजे ह्या प्लांटार येयले की तांकां प्रॅक्टिकल जाता आनी सारकें म्हणजे कळटा कसो करता. आमी सांगलें म्हणून तितलें तांकां प्रॅक्टिकल जायना ताका लागून आमी तांकां घेवन